सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता लियेन नोनीस आपल्या जल्माच्या दिसाक. देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन आमी मागुया. दुसरें तें आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या पास्कवाल लोबो ह्या आमच्या भावाच्या आत्म्या पासत. देवान ताका सर्गीचें सुख फावो करूंक मागुया. तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया आपलो जल्माचो दीस मनयतात आना वालीस, रॉनी त्रिंदाद आनी सांताना वालीस. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया. हेर सगळी आमची मागणी कितें भाशेन देवा मुखार दवरुया. मागुया आमच्या गोंयच्या सरकारा पासत, आमच्या भारताच्या सरकारा पासत. मागुया RVNL आनीक माजोड्डा, कांसावली, वेलसांव हांगाच्या लोकां पासत जे डबल ट्रॅकिंगाचे कामाक लागून जायतें वयर सकयल जाल्लें आसा. मागुया देवाची नीत तांकां फावो जावंक आनी हे निती प्रमाणे जें कितें सारकें आसा तेंच करूंक आनी चुकीचें आसा फोटिंगपणाचें आसा तें पयस करूंक मागुया. सगळे जे कोण त्रासान पडलेले आसात वेगवेगळ्या सुवातांचेर संवसाराच्या जायते नॅचरल डिजास्टर्स जावन तांचे पासत मागुया आनी सगळ्या वायटांतली आमकां निबार म्हूण देवा लागीं मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. निमाणी जोडटी आनी समूर्त भाव भयणीनो, देवान आमकां समूर्त दिल्या आनी हे समृती प्रमाणे आमची जोडटी जाता. हे समृतीक आमी कशे भाशेन आमचो जबाब दिला हाचेर धरून तर मागुया आमी देवा लागीं. देवान जी आमकां समृत दिल्या जिवीत मेळची पासत ती आमी पाळूंक. आनी जायते फावटी हे समृतीक आमी फावो तो पाळो दिवंक ना. देखून हे मिसाचे सुरवातेक देवाचें भोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या तारुका, आमची काळजां बदल आनी आमची मोनां सर्गीचे शिकवणेन उजवाडाय. हे परी प्राचीत काळाच्या त्यागी जिवीत आमकां सुफोड जायशें कोर हें आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणांच्या सासना. फ्लाविया डिसुजा आयज आपली सर्जरी करता, आपणा पासत मागूंक लायता. ताचे पासत आमी मागुया देवान तिका पेकोवणेचो हात लावन. लेवी शास्त्राच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोजेसा कोडे उलोवन सोरेस्परान म्हटलें, इस्रायलाच्या सगळ्या भुरग्यांक एकठांय करून उलय आनी तांकां अशें सांग, पवित्र जायात कारण हांव सोरेस्पोर तुमचो देव पवित्र.
चोरूं नाकात, एकामेकाक फोटी मारूं नाकात आनी फोटोवं नाकात. म्हजें नांव घेवन लोतीक सोपूत दिवं नाकात आनी अशें तुमच्या देवाचें नांव बोश्टावं नाकात. हांव सोरेस्पोर तुज्या पेल्याक कसलेंच वायट करूं नाका वो जबरदस्तीन ताचें काण घेवं नाकात. वावरेड्यांची मुजरी दुसरो सकाळ पर्यान दवरूं नाका. बेऱ्याचेर शिराप घालूं नाका आनी कुड्ड्याच्या वाटेर आडकोड घालूं नाका. पूण तुज्या देवाचें बेन दवर, हांव तो सोरेस्पोर. ओनीत करून फावो नासलोले निर्णय दिवं नाकात. डुलबोळांच्या तोंडाक पडून उलोवं नाकात वो ग्रेस्तांक फुसलावंक सोडूं नाका. पूण निती पोरमोणें पेल्याची नीत कर. तुज्या लोकांचेर बोगलाटां घालूं नाका आनी कारोना विरेत पेल्याचें रोगोत मागूं नाका. हांव तो सोरेस्पोर. तुज्या भावाचो काळजान देवस धरूं नाकात. पूण तुज्या पेल्याची चूक दाखोवंक ताका शिडकाय आनी अशें हें पातक तुज्या माथ्यार आसचें ना. सूत घेवं नाका आनी तुज्या लोकांचें भुरग्यांचो काळजान राग घेवंक रावूं नाका. तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो कर. हांव तो सोरेस्पोर. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. सायबा, तुजीं उतरां आत्मो आनी जिवीत. सगळीं बारबर म्हणुया. सायबा, तुजीं उतरां आत्मो आनी जिवीत. सोरेस्पराची समूट सोर बोरी, जिविताची गोठाय. सोरेस्पराचे नेम सदांच कोरे, नेण्ट्याचे जाणवाय. जबाब. सायबा, तुजीं उतरां आत्मो आनी जिवीत. सोरेस्पराच्यो आज्ञो नितीच्यो, काळजाचो संतोष. सोरेस्पराचो हुकूम स्पोश्ट उजोड, दोळ्यांचो उजवाड. जबाब. सायबा, तुजीं उतरां आत्मो आनी जिवीत. सोरेस्पराची बोगती भोव पवीत, सोदां तोखपाची. सोरेस्पराचे निर्णय स्वताचे, सोगले नितीचे. जबाब. सायबा, तुजीं उतरां आत्मो आनी जिवीत. म्हज्या तोंडांतलीं उतरां, म्हज्या काळजाचीं चिंतनां तुका मानो सोरेस्पोरा. म्हज्या कोडपा, म्हज्या तारोका. जबाब. सायबा, तुजीं उतरां आत्मो आनी जिवीत. उद्गार. पळयात, शुभ वेळ तो होच, तारणाचो दीस तो होच. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, जेन्ना मनशाचो पूत सगल्या आपल्या दुतांक घेवन वैभवान येतलो, तेन्ना तो आपल्या वैभवाच्या शिवासणार बसतलो आनी ताचे मुखार सगळीं राष्ट्रां जमतलीं. आनी जसो गवडी शेळयांक आनी बोकड्यांक कुशीन कुशीन दवरता, तसो तोय तांकां कुशीन कुशीन दवरतलो. शेळयांक आपल्या उजव्याक आनी बोकड्यांक आपल्या दाव्याक घालतलो. तेन्ना राजा आपल्या उजव्याक आसलेल्यांक म्हणटलो, म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतलेल्यानो येयात. संवसार रचलेल्याक तुमचे खातीर तयार केल्लें राज तुमचें दायज करून घेयात. कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका जेवण दिलें. हांव तानेल्लो आनी तुमी म्हाका पिवूंक दिलें. हांव वाटसूर कसो आयिल्लो आनी तुमी म्हाका बिराड दिलें. हांव विंगडो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें. पिडेंत आसलो आनी तुमी म्हजी खबर मात घेतली. बणकोणींत आसलो आनी तुमी म्हाका भेट दिली. त्या वेळार बरीं मनशां असो ताका जबाब करतलीं, सायबा, केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेल्लो पळोवन जेवंक दिलें, तानेल्लो पळोवन तुका पिवूंक दिलें.
केन्ना म्हूण तुका रस्त्यार पळोवन आमगेर बिराड दिलें, विंगडो पळोवन तुका न्हेसूंक केन्ना दिलें, आनी तूं पिडींत वो बणकोणीत आसतना केन्ना तुका भेट दिवंक गेलें हांव. आनी राजा तांकां जाप दिवन म्हणटलो, खरेंच हांव तुमकां सांगतां, म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भावा भयणी मदल्या एकल्याक जें कितें तुमी केलें तें तुमी म्हाकाच केलें. मागीर आपल्या दाव्याक आसलेल्यांक तो म्हणटलो, शिराप पडलेल्यानो सैतानाक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या सासणाच्या उज्यान म्हजे सरशिल्लीं कोड सरून वचात. कित्याक हांव भुकेल्लो पूण तुमी म्हाका जेवंक वाडलें ना, हांव तानेल्लो पूण तुमी म्हाका पिवंक दिलें ना, वाटसूर कसो आयिल्लो पूण तुमी म्हाका बिराड दिलें ना, विंगडो जाल्लो पूण तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें ना, पिडींत आनी बणकोणींत पडलेलो पूण तुमी म्हजी खबर मात घेतली ना. त्या वेळार ही ताका जबाब करतलीं, सायबा, केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेल्लो, तानेल्लो, वाटसूर वो विंगडो जाल्लो, पिडींत वो बणकोणींत पडलेलो पळोवन तुजी चाकरी करूंक ना. तेन्ना तो तांकां जाप दिवन म्हणटलो, खरेंच हांव तुमकां सांगतां, ह्या ल्हानांतल्या ल्हाना मदल्या एकल्याकूय जें कितें तुमी करूंक ना तें तुमी म्हाकाय बी करूंक ना. आनी ही सासणाची खास्त भोगूंक आनी बरीं मनशां सासणाचें जिवीत भोगूंक वेतलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे निमाणी झडटी. भाव भयणीनो, आमी सगळीं झडटेक उबी रावतलीं, कोण चुकचो ना. आनी ही झडटी जाल्या उपरांत 2 वस्तू आसात. जीं कोण बरें केलां तें सासणाचें जिवीत भोगूंक, आनी जीं कोण बरें करूंक ना तीं सासणाची खास्त भोगूंक. म्हणटच खास्त आनी सासणाचें जिवीत दोनूय आमकां रावतात. कितें आमकां मेळटलें, आमी खंय पावतले हांव, कित्याचेर दल्ललें आसा, आमकां समर्थ जी दिल्ली आसा ते समर्थीचेर, आनी ते समर्थीक आमी पाळो कसलो दिला, रिस्पॉन्स आमचो कसलो जाला, ह्या देवाचे समर्थीक ताचेर धरून आमची झडटी जातली. ते झडटेच्या दिसाक देव आमचो मोग तितलोच करतलो जितलो आतां करता. झडटेच्या दिसाक जेजू आमचे पासत तितलोच आसतलो जेन्ना आयज आसा. पूण ज्या वेळार आमी झडटेक उबी रावतले तेन्ना देवाक जाय जाल्यार पासून देवाच्यान आमी जें विचून काडलेलें आसा तें आमकां दिनासतना रावूंक जावचें ना. कित्याक जें कितें आमी विचून काडटा देव ताका रेस्पेद दिता. तर ह्या पासत आमचें विचून काडप कित्याचेर दल्ललें आसा. आयच्या पयल्या वाचपान लेवी शास्त्रांतलें आमी आयकलां. आनी सगळीं समूर्त एके भाशेन देव मोइजेसा वरवीं आपले परजेक दिता, आपोवन हाड तांकां सगल्यांक. आनी सगल्यांक आपोवन हाडल्या उपरांत तांणी कितें करचें आनी कितें ना करचें दोनूय वाटेन सांगलां. कितें करचें म्हणटा तें सदांच दुसऱ्या वाटेन बरें, आनी कितें ना करचें म्हणटा तें दुसऱ्यांचें कितें वायट जाता, ओनीत आसा, फटिंगपणां आसात तीं पयस करपाक आपयता. हाचेरूच धरून आमची जरी तर झडटी जातली जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू ही वपार सांगता. एके वाटेन बोकडे आनी दुसरे वाटेन मेंढरे. जाल्यार मेंढरे म्हणटात ते वो शेळयो म्हणटात त्यो कितें भाशेन जें कितें तांकां सांगलां, जे भाशेन तांकां चलयता त्या वाटेन चलता. तांकां हे वेपारींनी मेंढरे वो शेळयो म्हणल्यात. बोकडे वायट अशें न्हय, पूण ह्या वेपारीन जे कोण आयकनात, आपणाक जाय तेंच करतात, आपणाच्याच वाद्याचे जाल्ले आसात, दुसऱ्यांचें पडोंक ना, तांकां बोकड्यांचे वाटेन घातलेले आसा. तर भाव भयणीनो, आमी आमच्या जिवितान नदर मारीत जाल्यार असले आमचे मुखार दिसाच्या दिसाक असली परिस्थिती येता जेन्ना आमी शेळयो जावंक शकता वा बोकड्यो जावपाक शकता. आमकां सोयेक जाय ते मेळटात. भोव करून जेन्ना दुसरे कोण त्रासान पडलेले आसा, कोण अनितीक सांपडलेलो आसा, कोण भुकेक सांपडलेलो आसा, कोणाक जेवंक ना, कोणाक न्हेसप ना,
ओ कसले नॅचरल डिजास्टर्स जावन लोक त्रासान पडटा. आतां सद्याक आख्ख्या संवसारभर जायते जाण त्रासान पडलेले आसात. म्हणटूच आमकां सोयेक मेळ्ळलो आसा आमी ह्या झडटेच्या दिसाक तयार रावंक बरें आसा तें मेळोवन घेवपाक. तेच बरोबर आमी जियेता आसतना एकामेका सवे आमची वागणूक, एकामेकाक फटोवप नागोवप हें करिनाका म्हूण देवान आयज मोइजेसा वरवीं आमकां ही आज्ञा दिल्या. फटोवप ना, नागोवप ना, दुसऱ्याचें चोरप ना. भाव भयणीनो, हें सगळें करूंक जेन्ना आमकां सोयेक आसा तेन्ना आमी आमचे दोळे उगडया. जण एकल्याक आमकां ही परिस्थिती मेळटाच. म्हणटूच आयच्या दिसाक खेरीत भाशेन आमचे दोळे उक्ते दवरुया, आमचे भोंवतणी पळोवया. पडे नासलेल्या भाशेन, समजनासलेल्या भाशेन आमी करचें न्हू. कित्याक आमी पडे नासलेल्या भाशेन केलें आनी समजनासलेल्या भाशेन केलें आनी निमणे सुवातेर ह्या लोकां भाशेन विचारलें, सायबा केन्ना म्हूण आमी तुका हे सगळे गोतीन पळयलो आनी आमी तुका आदार केन्ना करूंक ना. कित्याक आमी जायते पावटी जायतो वावर करता आनी जायतीं जाणां आमी जो वावर करता दुसऱ्यांक आदार दिता, ताचे फाटल्यान आमचे हेतू आसात हिडन अजेंडा. जाल्यार जे कोणाचे हिडन अजेंडा आसात कोणाकूय आदार करपाक, बरें करपाक, तांकां हे जोडटेच्या दिसाक सासणाच्या जिविता वाटेन येवंक मेळचें ना. हें बरें केलां तेंय सगलें जेजू म्हणटलो जे भाशेन तुवें केलां तुवें तें म्हाका करूंक ना. म्हणटूच ल्हानांतल्या ल्हानाक कोणाकूय एकल्याक तुवें एक आयज बरें उतर दिलें तें तूं जेजूक दितलोय. ल्हानांतल्या ल्हानाक कोणाकूय जरी तर तुवें इल्लोसो पासून आदार करतलोय जाल्यार तो तूं जेजूक आदार करतलोय. आयच्या दिसाक ल्हानांतल्या ल्हानाक कोणाकूय आदार करपाचो आसा तो तुवें सोडलो मुद्दम जाल्यार तूं जेजूक मुद्दम कुशीन दवरतलोय. तर आयज हो उगडास आमी मतीन दवरुया. जोडटेकूच लागून म्हूण न्हय पूण देवा सारकी आमी जावंक आनी देव आमकां सोयेक दिता त्या सोयेगाक आमचो जबाब दिवंक, आमचो रिस्पॉन्स दिवंक आमी आयच्या दिसाक तयार जावया. जेजूची कृपा घेवन जेजूक आमच्या काळजान ह्या जेवणान घेवन आमी बरेंपण करूंक भायर सरुया. आनीक जोडटेच्या दिसाक आमकां सासणाच्या सुखाक, सासणाचें सूख भोगूंक आपयता त्या वाटेन आसूंक आमकां कृपा मागुया. गायन घेऊया C23, पेज नंबर 38. C23. तुझ्या उदाहरणात तुझ्या उदाहरणात दाखवलेल्या मनशाची म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाटके पवित्र सुविच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. दोळे बापा, भक्तीपणी आमी तुका भेटयता तें बलिदान तुका मानो. ताचे वरवीं आमची जीण पवित्र जावं आनी आमच्या पातकांची माफी आमकां मेळूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया.
सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीदारांत सासणाच्या देवा सर्व काळयान सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो नव्या मनान आनी नितळ काळजान पास्कांचो गूढ संतोशान समारंभूंक तयार जावच्याक तूं आमकां वर्सा वर्सा हो काळ दिताय तुजी आमच्या बापाची मोगान भक्ती करूंक आनी आमच्या पेल्याची ओगळी उमेदीन चाकरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मन रचताय जेजूच्या जिविताची वर्ती घडितां आमी समरमतां तांचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां तांचेच वरवीं आमचे भितर तुज्या पुताचो रूपकार तूं अदीक अदीक संपूर्ण करीत आसाय देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजी स्तुती आमी निरंतरी गायता पवित्र 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 तळपरांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार पडला तुज्या वैभवांत उंचोकी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नामी आमकां ताका सोय उंचोकी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाभारताचो गुट परगोटुया तुज्या Sani ponoci monponavoli, tuve namna सोडोयनी सोम्या संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आके प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोवडी बापा सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवस धरून मेल्ल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्मदुतां बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक जोडटेच्या दिसाक खास्तीक न्हय पूण सासणाच्या जिविताक आमी पुर्ती जावंक आमकां फावो कर म्हूण मागुया जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार
सर्वेस्पराचोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बरवाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटीक पदवी आनी महिमा तुजी सासणांच्या सासणांत. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतेन राजवट चलयताय सासणांच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले तू संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेडेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सुमिया तुवें म्हज्या भितऱ्यांच्या म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका पोलाकी मेवतली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थुया. काकलुत्सारा बाबा, ह्या संस्कारा वरवीं आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी दी आनी कुडी आत्म्या सयत आमची सोडवण कर. हे परी तुजो जैतिवंत मोग सासनाक वर्णूक आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा.
गायन घेऊया I-35 पेज नंबर 138 I-35